बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो, आयज आमी बागयोन दांतोनीचे फिरगोजेन एकठांय जाल्लीं आसात. ही मोगाची मिसाची समोरुमणीन बागयो कित्याक आमकां जाय तो भावार्थ ह्या बागयोंताची जो आमची मागणी देवा सुरशी पावयता हो आमचो भावार्थ. आनी त्याच पासत आमी आयज आमची मागणी गरजो प्रश्न घेवन आयले आनी तेच सांगात आमी दिनवासनेचें काळीज घेवन आयल्या कित्याक ह्याच बागयोंता उद्देशीत देवान आमच्या जिवितान कुटुंबान जायती देणी दिल्ली आसा. जरी तर आयज आमी ह्या बागयोन दांतोनीक मान दितात जाल्यार आयज पवित्र सभा बागयोन डॉमनीक गुजमान ह्या बागयोंताक मान दिता. जाणें देवाचें उतर पुरगुटलें धर्म पुरगुटलो स्वता पासत तो झुजलो जेन्ना जाय तें आड उप्रासलें भावार्थाचेर पवित्र सभेचेर स्वताचो उजो घेवन तो भावार्थ सांबाळूंक पवित्र सभा सांबाळूंक तो वावुरलो. ह्या बागयोंताची आयज देख घेतना ताच्या जिविताचेर नदर मारून आमच्या जिवितान जें कितें आमच्या कुटुंबाचेर आड येता, समाजाचेर आड येता, आमच्या संबंदाचेर आड येता, भावार्थाचेर आड येता, फिरगोजेचेर आड येता, थंयसर स्वताचो दिवटो घेवन झुजूंक आनी ते सांबाळूंक आमकां कृपा मागूया. तरी मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवन काळजंतावन दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भवां भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोळान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बासत बागयोन सदांच सांगपाक मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मिसाचें इंतेसांव देवा कारगां दिवंक बेडयता कारिदाद फेर्नांदीस ताचे पासत आमी मागुया. तेच भाशेन आमी आमच्यो गरजो हाडलेल्यो आसात. जावं कोण आपणाक भलायकी सोदता, कोण पिडींत आसात, नोकरी सोदतात, जिवितांत सांगाती सोदतात, भुरग्याचे देण्याक आशेतात, वेगवेगळ्यो आमच्यो गरजो ह्या वेळार बागयोन दांतून आनी बागयोन दुमगाच्या हातान घालून देवाक आमी त्यो उबारुया. आयज खेरीत भाशेन डॉमिनिकन संस्थेन जे वावरतले पाद्री पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, बागयोन दुमगान आपले शिकोवणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सभेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली मोठवाची संस्था घडोवन हाडली. तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेष्ठ पुरगुटणाराचे विणवणे आमचे काळजांनी भावार्थाच्या स्वताचो मोग वाडोय आनी त्या स्वताचो उजवाड एरांक पावोवंक आमकां उर्बेवून कोर. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता हांव वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. लोकगंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान खुशीत लोकांतले एके बायलेक घेतलेली विशीं मेरियम आनी आरोन
ताचेर आड उलोवंक लागलीं. ताणें म्हणलें, मोइजेसा भायर सर्वेस्परान आनीक कोणाच कोडें उलोवंक ना गाय? आमचेय कोडें तो उलोवंक ना? सर्वेस्परान हें आयकलें. मोइजेस एकदम खालतो विमोर आसलो. प्रितुमेच्या सोर मनशा परस ओदीक विमोर कालचाचो. ओचितू सर्वेस्परान मोइजेसाक, आरोनाक आनी मरियमाक म्हणलें, तुमी तेगाय जमातीच्या तोंबूंत येयात. तीं तेगाय गेलीं आनी सर्वेस्पोर एका कुपाच्या खांब्या रुपान देंवलो आनी तोंबूच्या दारार उबो रावलो. आरोनाक आनी मरियमाक तांणी आपयलीं आनी तीं दोगांय फुडें सरलीं. सर्वेस्पोरान म्हणलें, आतां म्हजीं उतरां कान दिवन आयकात. तुमचे मोदें कोणूय प्रवादी आसा जाल्यार हांव ताका एका दर्शनान म्हजी ओळख दितां आनी सपनान ताचे लागीं उलयतां. पूण म्हजे सेवका मोइजेसाचे बाबतीन अशें न्हय. तो सदांच आसा म्हज्या घरान. हांव ताचे लागीं हुमाण्यांनी न्हय पूण उक्तेपणी तोंडा तोंडी उलयतां. आनी तो सर्वेस्पोराक रूप पोलेता. म्हज्या सेवका मोइजेसाचेर आड उलोवंक तुमकां कशें पुटवलें? सर्वेस्पोराचो राग तांचेर पेटलो. तो ताचेर सरशिल्लो कोडसरलो आनी तोंबूवेलें कूप चोडून वेतोस मरियमांक कोड फुटलें आनी ती बर्फा भाशेन सारकी धवी फूल जाली. आरोनान मरियमाचेर नदर मारली आनी तिका कोड फुटला तें ताका दिश्टी पडलें. आरोनान मोइजेसाक म्हणलें, म्हज्या दोनया म्हाका पाव. नेणारपणान आमी पातक केलां. ताची खास्त आमकां लावं नाका. त्या पातकाचो गुन्यांव आमी ओळखून घेतां. ओद्दी कोड कुसलेली आसून आपले आवयच्या कुशव्यांतलो भायर सरतल्या मेल्या मनशाचे कुडी भाशेन मरियमाची कूड करूं नाका. मोइजेसान सर्वेस्पोराक उलो मारलो आनी म्हणलें, देवा, हांव तुजे लागीं मागतां, तिका बरी कर. देवाचें उतर हें, आमचो जाबाब, आमी पातकी सायबा, आमची काकूत कर. सगलीं म्हणुया, आमी पातकी सायबा, आमची काकूत कर. काकूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. बोव कोनवल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचे कोद धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो कार म्हाका निर्मल करून दवर. जाबाब, आमी पातकी सायबा, आमची काकूत कर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार तेवतां. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेचें वायट हांवें सायबा केलां. जाबाब, आमी पातकी सायबा, आमची काकूत कर. निर्मल कालीज रचून घाल तूं होड्ड्यान म्हज्या. थीर मन घोडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जाबाब, आमी पातकी सायबा, आमची काकूत कर. शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया. Service for us, 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 service for us. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा.
Sorvespora, 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 Zoizo. Sorvespora, 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 Zoizo. Survispor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घोरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेली तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातूच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण होडे भायर दर्यांत पावून लारांनी बुडवताले कित्याक परतें वारें मारतालें. रातच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सुरशें आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण सोजमून ते भियेले आनी भिवन तांणी बोब मारली. पूण रोखडें जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हळें, धीर दवरात, हांव तो, भिवूं नाकात. पेद्रून पोर्तिपाळ करून म्हळें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजें सुरशीं येसो कर. जेजू म्हळें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्यावेलो दिवन जेजू सुरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हळें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका गोट धरलो आनी म्हळें, होलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय? आनी ते होड्यार चोडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी पेले थोडी पावतूच ते जेनेजारेत मुलखान गेले. ते गांवच्या मनशांनी ताका ओळखतूच चारूय कोडे सांगून धाडले आनी समेस्त वायटकारांक ताचे चोरशीं हाडून ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक तरी हात लावंक दी म्हूण ती ताचे लागीं मागतालीं. आनी हात लायलो तितलीं सारकीं बरीं जालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आयज आमी परब करता ती बागेवन दुमगाची, जो पवित्र सुबेक जायतो आपलो योगदान दिता. देवान ताका जाणवायन बोललो आनी ह्याच पासून जोमात प्रार्थनान आमी म्हणलां थंयसर आपले शिकोवणेन आनी उर्बेन पवित्र सुबेक जायतें कितें दिवंक पावलो. जेन्ना पवित्र सुबेचेर आड जायत्यो शिकोवण्यो उपरासल्यो, कितें भाशेन आल्बिजेन्सियन जी शिकोवण जायत्या आड शिकयताली, मनीस एक आत्मो म्हणून आनी तो फक्त कुडीच्या बोणकोणींत कैदी आसा म्हणून हे ही आड शिकोवण शिपडायताले. तेन्ना हो बागेवन झुजलो भावार्थ राखूंक, भावार्थ सांबाळूंक. आनी न्हूच ताणें ही संस्था जी घडली, ऑर्डर ऑफ प्रिचर डॉमिनिकन, हे संस्थेचो एक हेतू जालो, पवित्र पुस्तकाचो अभ्यास करून शिकूंक, ते दुसऱ्यांक शिकोवंक, देवाचें उतर दुसऱ्यांक पावोवंक, हो तांचो हेतू जालो. आनी हे भाशेन ताणें दर परगोडणेचो वावर हातांत घेतलो. जावं ते बागेवन दुमगान आनी ताचे संस्थेन, डॉमिनिकन संस्थेन दर परगोडणेचो वावर ताणें करून भावार्थ वेगवेगळ्या सुवातांचेर ताणें शिपडायलो. आनी हाकाच लागून आमी ह्या बागेवंताचे नियाड करूंक गरज, ताचें म्हत्व मोल ओळखून घेवंक गरज. कित्याक जेन्ना पुर्तुगेज आफोन्स आल्बुकेर हांगासर गोंयांत आयले तेन्ना ते एका अशें म्हणटात डॉमिनिकन पाद्री सांगाता आयलो. आनी डॉमिनिकन पाद्री एक कुरीस घेवन आयलो. एके भाशेन हे दोन परगोटणेचें मिसांव सुरू करूंक हांगासर तांणी तिसवाडीन पयल्योच 4 इगोर्जो बांदल्यो खंय, जावं ती तालिगांव, सांताक्रूज, न्यूरा आनी मोरांबी म्हणटात थंयसर. आनी जेन्ना वायसरॉय पेद्रू मास्करेनस जाणें वेगवेगळ्यो संस्था, वेगवेगळी कॉन्झेलूस दिली, डिस्ट्रिक्ट दिली, जावं ती बार्देसांक फ्रांसिस्कनांक धाडले, शास्तीन जेजुईतांक धाडले, जाल्यार डॉमिनिकन्सांक तिसवाडी दिली. आनी थंयसर तांचो दोन परगोडणेचो वावर, भावार्थ परगोडपाचो वावर सुरू जालो.
परंपरा प्रमाणे बागयोन दुमगाचें जें चित्र आसा ताका जेन्ना चित्रायतात थंयसर ताचे सायडीन एक सुणें दवरतात. जायते जाण विचारतात हें सुण्याचो अर्थ कितें काय म्हणून. एक काळें आनी एक धवें सुणें आसता. एक टॉर्च घेवन, बॅटरीचो टॉर्च न्ही पूण टॉर्च एक लाकडाक उजो पेट्टा तो ड्युटेचो टॉर्च घेवन आसता. हे सुण्याचो अर्थ कितें काय जो दुमगाच्या सायडीन आसता. आनी ताचो अर्थ म्हणल्यार हो डॉमिनिकन हें उतर जरी तर लातीन भाशेन घेतल्यार डॉमिनिकन डॉमिनी कानीस जाता. म्हणल्यार डॉमिनी म्हणल्यार दोनी लॉर्ड आनी कानीस म्हणल्यार सुणें. जशे परी एक सुणें दोनयाक राखता, सांबाळटा, डिफेंड करता, तेच भाशेन दुमींग एक सुणें कशें जालें. पेरोगेटीव सेन्स न्ही पूण तें एके भाशेन हें दुमींग हो बागयोंत मनीस पवित्र सोबे पासत आनी जेजू पासत झुजलो जेन्ना वायट उपरासलें. कशें दांत घेवन न्ही पूण हो उजवाडीत टॉर्च घेवन सोत घेवन उजवाडटलो टॉर्च कुणा स्वताची सोत घेवन तो पवित्र सोबेक ट्रूथ घेवन तो पवित्र सोबेक आनी देवा जे आड कितें येतालें थंयसर तो झुजलो. आज जेन्ना हे बागीवंताचेर आमी नदर मारता ताची परब समोर म्हणटा दर एकल्याक आमकांय उलो मारलेलो आसा. कित्याक आयज जायते आड कितें कितें उपरासता. खंयसर समाजाचेर आड, फामिलीचेर आड, भावार्थाचेर आड आनी थंयसरूय आमी झुजूंक गरज. स्वताचो उजवाड घेवन झुजूंक गरज न्हय ते दांत घेवन पूण स्वताचो उजवाड घेवन. आनी त्या पासून आयचें पयलें वाचप आमकां आदार करता जें लोकगुंतीच्या पुस्तकांतलें घेतलेलें आसा 12व्या आवेस्वरांतलें. आनी हांगासर आमकां मोजेसाची, ताची भयण मरियमाची आनी ताचो भाव आरोनाची खबर आमकां मेळटा. कितें जाल्लें काय पयलें आयज आमकां संदेश म्हणटा तो मोगाचेर आड आयज आमी झुजूंक गरज. मोगाचेर आड जें उपरासलें आसा ताचेर आमी झुजूंक गरज. आयज आमी पळयता मरियम मोजेसाची भयण मोजेसाचेर गुणगुणूंक लागता. तो बडे विनम्र खालतो काळजाचो पूण गुणगुणूंक लागता. कितें म्हणून मोजेस एका दुसरे इस्रायलाचे बायले ओस्तोरे लागीं लग्न जाला म्हणून कुशीत बायले लागीं लग्न जाला म्हणून. आतां ही कुशीत बायल म्हणटा ती चडशी जिफोरा जी जेत्रोची धूव आसली. जेन्ना मोजेस इजिप्टांत एका इजिप्तकाराक मारता आनी भियोन तो मिदियानान वेता आनी थंयसर ताका जेत्रो मेळटा, ताचो तो हिंड राखता आनी थंयसर ताका ही ताची धूव जिफोरा मेळटा थंयसर आनी तांचो मोग जाता आनी तो तिचे लागीं काजार जाता. मिरियम हांगासर गुणगुणटा हो देवाचो प्रवादी आनी इस्रायलाच्या भायल्या लोकां लागीं काजार जालो. कशे भाशेन एके भाशेन मिरियम जात पळयता, मोग पळयना. आयज ह्या मुद्द्याचेर आमी नियाळ करूंक गरज. कित्याक जायते फावटी कोण करिना जाका म्हणटात ऑनर किलिंग. ह्याच वर्सा मायांत आनी जुनांत ज्यो रेकॉर्डेड केसो आसात भारतांत रेकॉर्ड केल्ल्यो ना केल्ल्यो कितल्योच केसो आसात रेकॉर्ड केल्ल्यो तातूंतल्यो 5 केसो आमच्या भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांनी ऑनर किलिंग जाल्लें आसा. जंयसर पाय आपलेच धुवेची शीस कातूता तकली कातून ताका भायर मारता कित्याक दुसरे जातीच्या मनशा लागीं काजार जाला म्हणून. फामील जावं ती एका कापलागेर वेता एका राज्यान आपलेच भुरग्याक तांचे भुरगो आसलो तो पूत आसलो तो तांगेर वेता कित्याक तो आनी एक दुसरे जातीच्या चेडवा लागीं काजार जाला म्हणून विजीट करूंक कशें बॅट करूंक कशें वेतात आनी थंयसर तांकां मारून तांकां होडयेंत घालतात. आयज असल्यो किरिम्यो जायत्यो जातात जाका म्हणटात ऑनर किलिंग. जंयसर घरचींच मारतात जाती भायर काजार जाता. गोंयांत असलें वायट दिसून येना पूण दुसरे भाशेचें वायट दिसून येता. आनी कसलें तें वायट जेन्ना कोणूय मोगान आसता पयलो प्रश्न म्हणटा तो खंयचे जातीचो खंयच्या घरांतलो जात आनी कात पळयतात पूण मोग काळीज आनी विस्वाशीपण कोण पळयनात. तो भुरगो ओ तें भुरगें मोगाचें विस्वाशीपणाचें रेस्पेद दितलें तें कोण पळयनात पूण खंयचे जातीचें कोणाच्या घरांतलें तें हें पळयतात. आनी हाकाच लागून आयज कितल्या मोग करणाऱ्यांचेरूच आड जाल्या तांची फामील. तांकां कितें कितें म्हणटात कित्याक दुसरे जातीचें म्हणून.
आयज शिकप वाडलां उदरगत जाल्या मनशाची पूण तरी आसतना हे जे मन वायट मन आमी घेवन चलतात आयज मोगाचेर कोण नदर मारिना आनी तातूंत बागिल्लीं आसात न्हूच घरचीं पूण शेजारी सोयरीं जीं घरांतल्या मनशांक कुसयतात कित्याक काजार कोत्तात ते जातीचे ते तांगेले ते हे गोराण्यांतले आयज आमी पळोवंक गरज मिरियमान तांचो मोजेसाचो आनी झिफोराचो मोग पळोवंक ना पूण जात पळयली आयज आमी बी गोंयकारां आमी बी क्रिस्तांवां तेंच पळयतात काय लग्न जाता तेन्ना ओ बाबा भुरगो हे भुरगें मोग करतलें विस्वासी रावतलें ओ आमी पयलीं जात पळयतात ते आमचे जातीचे ते हे जातीचे ते जातीचे ते घरांतले आनी हें वायट पयलें काडूंक जाय जे आयज हे मोगाचेर आड आसा ताचेर आमी झुजूंक जाय दुसरे सुवातेर मिरियमाचो मोजेसाचे भयणीचो कारण मोठें कारण आसलें न्हय तो दुसऱ्या लागीं काजार जालो पूण कारण आसलें की तें ताचेर कुन्नाटपण करतालें नोसायन बोल्लोलें कित्याक मिरियमूय बी एक बाकणारी नासली प्रॉफिटस आनी मोजेस व्हडलो प्रवादी आसलो आनी ताका राग येतालो कित्याक नोसाय जाताली देव मोजेसा लागीं रूप पळोवन ताका संदेश दिता पूण देव आमकां संदेश दिता तो सपनान दर्शनान ओ उमाड्यांनी आमचे लागीं कित्याक देव उलयना फकत मोजेसाक कित्याक वता तो ते तंबूंत उलोवंक नोसायेन बोल्लें भयणूच आपल्या भावाचेर नोसाय आयज संबंदाचेर आड उपरासलें आसा ताचेर झगडूंक गरज कित्याक आयज जायते कुटूंब काबार जाल्यात नोसायेक लागून भाव भयणां एकामेकाचेर आड जाल्यात कित्याक नोसाय कित्याक गुडी म्हज्या भावाक भयणीक देवान आयज फेलीज केल्ली आसा आस्तीक केल्ली आसा बरें नोकरी दिल्ली आसा आयज हांव नोसायन बरोवन हांव आयज आड कोत्तां म्हज्याच भाव भयणाक संबंद पिड्यार कोत्तां आयज कुटुंबान पळोवंक गरज आयज हांव चड सांबाळटां दुरीग बांदून म्हजे प्रॉपर्टी सांबाळटां म्हजे दौलत सांबाळटां सगळे ह्यो सुरतल्यो वस्तू सांबाळटां पूण जे संबंद आसात ते सांबाळिना नोसायेन बळोवन कुन्नाटपणान बळोवन आयज कुटुंब काबार जाल्ले आसा आनी हेंच न्हयच कुटुंबांत पूण वावरा जाग्यार देखून दिसती पडटा कोणूय म्हजो कलीग जो वावरा जाग्यार थंयसर वावर कोत्ता तो मातसो फेलीज जालो नोसायेन बरोवन हांव ताकाच काबार करूंक सोदतां बोलदेन जाल्यार देवान जोरी तर ताका देण्यांनी बोल्ला आशिर्वादान बोल्ला हांवें ताचे कुशालकायेन वांटो घेवंक गरज आनी देव म्हाकाय बी कुशालकायेन आशिर्वादान बोत्तलो न्हय नोसायेन बरोवन त्याच म्हज्या भाव भयणाक काबार करूंक संबंद काबार करूंक जें मिरियमान केलें आपल्याच भावाच्या ताका देवान एके भाशेन व्हड प्रवादी केलो म्हूण नोसायेन बोल्लें आनी थंयसर संबंद पिड्यार केलो आयज देव आमकां उलो मारता जे संबंदाचेर आड उपरासलें आसात तांचेर आमी झुजूंक गरज आनी तिसरे सुवातेर देवाचेर आड आयज हांगासर मिरियम जेन्ना मोजेसाचेर आड उलयता देवाक तें कळटा आनी देव मोजेसाक मिरियमाक आनी आरोनाक जमातीच्या तंबूंत आपयता तांचे लागीं उलोवंक आनी तो तांकां सांगता कितें चलता मोजेस विनम्र काळजाचो म्हजो प्रवादी आनी ताचेर तूं ताची भयण उलयता आड कित्याक हांव ताचे लागीं रूप उलयता म्हणून देव रागान भरता ह्या ताच्या ल्हानवीक चाकराचेर ताचीच भयण उलयली म्हणून आड उलयली म्हणून गुणगुणली म्हणून ओ भागिवंत मनशाचेर उलयली म्हणून आड देवाक राग येता आनी तिका कास लायता तिका कोड फुट्टा धोवें कोड जाका म्हणटात वायट लेप्रसी जे मनशाक आख्खी धोवें करता जे भाशेन मागीर उपरांत आरोन मागता कित्याक ही लेप्रसी मनशाक आख्खी धोवीच करता एके भाशेन मनीस स्टील बॉर्न भुरग्या भाशेन जे मेल्लें भुरगें जाता आख्खें धोवें जाता ते भाशेन जाता लोक ताका भायर आयतलो आनी हें चिंतून आरोन मागणें करूंक लागता मोजेसा लागीं माग सर्वेस्पर देवा लागीं आमकां बोगोस म्हणून मिरियम कांयच मागोना आरोन मागता पूण आरोनाक देव वाटायता आनी काल तो मोजेसाक पळोवया निमाणे सुवातेर निमाणे वडीन तो देवा लागीं मागता देवा बोगोस इतलो कालतो मोजेस आसलो आनी तरी आसतना ताची भयण ताचेर आड उलयता आनी हाका लागून देवाक राग येता आयज हांव कित्याक सांगता देवाचेर आड आयज जायते उपरासले आसात आयज भागिवंत
मनशाचेर आयज लोक कितें कितें सोशल मिडियाचेर उलयतात, पवित्र सभेचेर आड कितें कितें उलयतात, आयज देवाचेर आड उलयतात. आनी हें देव पळयता. आपल्या बागयोंत मुणयाऱ्याचेर जे बरें करतात तांचेर फोटिंगपणां नाका जाल्लें उलयतात, जावं ते सोशल मिडियाचेर दुसरे कडेन, जावं पवित्र सभेचेर आड कितें कितें उलयतात, हें देव पळयता. आनी ताच्या रागाची शिरांट चाकूंक पडटली, जे भाशेन मेरियनाक चाकूंक पडली ते भाशेन. कितें वायट आसा, कितें चूक आसा, एक बरी पद्दत आसा, बरे भाशेन उलोवन तें सुटावें करूं. क्रिस्तांवांक आमकां सोबना भायर वचोन, कित्याक आयज दुसरो मनीस नाका आमकां काबार करूंक, आमीच एकामेकाक काबार करतात. आनी खंय काबार करतात? सोशल मिडियाचेर, भायर, हांगा थंयसर. हें आमकां सोबता काय? आनी जें देवाचेर आड जाता, ताच्या मुणयाराचेर आड जाता, ताच्या पवित्र सभेचेर आड जाता, आनी हांव म्हणटा सगल्यांचेर एकामेकाचेर आड जाता, तें देवाक मानना. आयज आमी क्रिस्तांव कशीं जेजूची पाटलावदारां देव आमकां आपयता. हें देवाचेर आड उप्रासलें आसा ताचेर निशेध मारूं, कित्याक देव आमकां आपयता मोगाचीं मनशां जावं. आनी हें करूंक आयज आमकां बागेवन दुमिंगूय आमकां देख दवरता, आनी बागेवन आंतुनूय देख दवरता. आयज जाय तें कितें उप्रासलें आसा तें आयज दुसरो आनी नाका, आयज आमीच आमकांच काबार करतात. आनी हो भावार्थूय काबार जाता असो दिसता. तेन्ना आमी सगल्यांनी जागी जावंक गरज. आमी आमकांच मारून उडोवचे सुवातेर एकामेका लागीं बरें संबंद दवरून, बरे भाशेन उलोवन आमी एकामेकाक सांबाळूंक गरज. कित्याक आमी सगलीं असोक. आनी बोगसणें आमकां एक व्हड रेमेणी तें वखद, जे भाशेन मोजेसान केलें. मोजेसान कितलेंच आपणाक म्हणो, म्हळ्यार तो तांचेच पासत मागता. हें मोजेसाचें व्हडतेंपण आयज जेन्ना ह्या भाग्यवंतांची देख आमी घेतल्या, देवाच्या उतराचेर नियाळ केला, जें कितें आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या संबंदाचेर, मोगाचेर, देवाचेर आड उप्रासलें आसात, तांचेर आमी निशेध मारून तें सांबाळून आमकां दोर एकल्याक कृपा मागुया. सगलीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक देवान ओत्मीक गिरेस्तकायेन बोल्ल्यात. ही ओत्मीक गिरेस्तकाय घेवन तांणी आपल्या हातान घातलेले पोरचेक मोगाचो आनी एकसाराचो मारूक दाखोवंक बापा लागीं मागुया. आमी आमचे लागीं आसा तें घेवन खुशाल जियेताना दुसऱ्यांचे ओदीक करून दुबळ्यांचे चिंतूंक आनी उदारपणान तांकां तांच्या गोरजांनी पावूंक बापा लागीं मागुया. ह्या मिसा बलिदानात वांटो घेतल्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याक खेरीतपणी कारिदाद फेर्नांडीस जाणें हे मिसांत आपलें इंतेसांव भेटयलां, ताका सुबां आशिर्वादान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोळ बापा कालतिक्यान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारेच्या वेळार आमी गायन घेवया C39 पेज 45.
सगळीं उबी रावया म्हज्या बाबा भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवपाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी ते पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मारून घेवन सूर पदवीदार देवा आमच्या बापा बागेवन दुमिंगाची विनोंती आमची देणी आनी मागणी दोळाळपणान मानून घे आनी क्रिस्ती भावात राखतात आनी परगोडटात तांकां ह्या बलिदानाच्या बोळान उर्बेवंत आनी दिरादीक कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारू हुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय वर्षे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासनाच्या हा देवा सूर काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या हिंद्याचो दुमींग तुज्या भक्ताच्या मनान ही बरोब समोरमू तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यानूच वाडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती ही गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड ही देणी पवित्र खोर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच खोशेन खोस्ट मरून सोसूंक विचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर खुंची तेच पुरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रोग पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडाचा कुरात सगळीं उबी रावया भावार्थाचो गूट परगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर
आमा समेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोर उपतात कोण पिडींत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात जिवितात सांगाती सोदतात तांची दया कर म्हणून मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बागयोन दोरमता बागयोन दुमींग बागयोन तांतून आनी सोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरून त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक मनान सूर पदवीदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीर दवरून म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां थायने पडून पडून दिवं दिवं नाका नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओत्रेकता तर आमकां उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाची आसा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सोबेच्या बाळताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे ते राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्या शांती सदां खाव तुमची सव्या आसूं तुमचे सोमे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटिले आमची काकुतकोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटिले आमची काकुतकोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमी क्रिस्ताची कूड शो मेरेन सगळीं उबी रावतले उपरांतूच आमच्यान बसून दिमी येता ओन्ली दोज हू आर बॅप्टायज इन द कॅथलीक चर्च एंड आर इन कम्युनियन विथ द कॅथलीक चर्च मे कम फॉरवर्ड टू रिसीव होली कम्युनियन जेजूक आमच्या काळजांची ओंक वेताना आमी गायन घेवया D37 पेज 67
Batshayan aponale, aponale. Angosra galonovi, rasa chajonan soli. Osuyana dos moli, Osuyana dos moli. Angosra galonovi, rasa chajonan soli. Osuyana dos moli, Osuyana dos moli. Amotron soglang darlang, ontor koslins korugna. Turaru nakaniba, nakaniba. Amotron soglang darlang, ontor koslins korugna. Turaru nakaniba, nakaniba. Angkor kalunowi, rasa chachaw soli. Osuyana dos mori, Osuyana dos mori. Angkor soli, Osuyana dos mori, Osuyana dos mori. प्रार्थूया बो मोगाळ बापा बागेवन दुमिंगाची पोरजोडी जिणी पासो तुका दिनवासून ह्या सोर्गीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सोबेन तुजी खोरी भोगती वाडय. तुज्या दिप्तिवून प्रसंगदाराची शिकवण घेवन तिचे क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचूं आनी ताचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूच्या आवयचो खरो मोग करूं जेजूच्या मोगान आमी सदांच जिवंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं Amen. मातशें बसुया. दुसरें मीस जातले 8:30 वाजता न्हय 8 वाजता आनी तिसरें मीस 10 वाजता जातले न्हय 9:30 वाजता. तर पयलें मीस 6 वाजता, दुसरें मीस 8:30 वाजता, तिसरें मीस 10 वाजता. सांजेचे सोदांचे पोरी 4:30 वाजता ते मीस आसतलें. त्या दिसा मारना तशेंच पोर्तावाडो कपेलांनी मिसां आसचिनात. उबी रावया. कोणाक जरी तर कुमसार जावंक जाय फादर साक्रिस्तींत आसतलो तुमच्यान थंयसर वचून कुमसार जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय असो. सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भाग्योंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणी देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतीपणी मागता. नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्म दिता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ. बोर म्हजें मौन जाणवाय. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें गोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाडूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बाकीयूंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपोद्रे म्हज्या उस्क्या आनी खोंती म्हज्यो भिरांती आनी आंखांत पळय. तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या खोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय ते माग.
उत्सुऱ्यांच्या बागयून तांतून तुका आवलो मारतुल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसा तोर तुजे पदवीदार मोजोती एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मोळाय आनी खोनवाडे तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोंतींचेर सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातले हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवन तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर आमेन.